गाईज, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कशा आसा तुम्ही सगळ्यांना? होय आणि तुम्ही सगळ्यांना बरी असता. होय आणि फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां सगळ्यांक हॅपी दशेरा. आफ्टर लॉंग टाइम ब्लॉग केला आम्ही स्टार्ट आणि तो बी दसऱ्या दिसात आमी स्टार्ट केला. सो आमी दिवो बीन लायलो. सो ह्यो ब्लॉग तुम्ही पयलीं पळयतली आनी मागीर फाटल्यान कितें आमी नवरात्रीचे शूट केल्ले ते शूट केल्ले न्हू ते सगळे मागीर दाखयतले तुमकां. फर्स्ट ह्यो ब्लॉगूच आमी धाडटली तुमकां. ओके. सो आतां आमी करतली दसरो आमच्या गाडयेचो. यो पिपूय बी तुमकां हॅपी दसरा म्हणटा. हाय. तर मम्मी सगळे हार बी लायले. कसो करता सो तुमकां आमी मागीर मेळटा. ओके. की सांगतले बुस्किता ह्यो बारके सगळे पळय म्हाका काडलो. पिटू नाणून दोन्ही आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आमी मम्मीन हार बी लायला. आतां आमी गाडयेची पुजा करपाक वयता. सो तुमकां ते दाखयता. सो यात. सो ना घ्या तुम्ही करता असले आमी बी करता एकमेका आपटो दिता आनी आमकां याद सुद्दां नासली. योत घे सोना घ्या. सोन्या सारखे गोड गोड प्रसाद दर. गाडयेची पुजा आमी केली. प्रसाद आमी गुलाबजामून काल थोडेच केले ते आमी खाले. सो आयज म्हणल्यार केळ्याचो प्रसाद धरया. सो आमचो आतां जालो दसरो. मागीर पूजा केली, पाय पडली मुगो. सो चड करून आमी साईबाबा देवळा वयतली ते तुमकां मागीर दाखयता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां सगळ्यांक प्रसाद. हॅलो गायज. तर आमी म्हणलें न्हू आमी वयतली म्हणून साईबाबा आमी रेडी बी जाली. फक्त म्हाका क्लीप मेळना म्हणून हें घातलें. हांव दाखयता तुमकां. हांव दाखयता खंय तरी सेट करता आनी दाखयता. टायम कितको जाला गो? टायम जाली 12:30. 12:45 आनी आतां आमी वयता पळय शिवर दीस. आनी म्हाका हें चड आवडटा. आमी वता आमी गाडी घेवन वचपाक ठरली. बट आमी तिगाय जाणां बायक हातून वयता. बसीन वचपाक चिंतलें. हय. सो आमी तीग जाल्यार म्हणल्यार टोपकाला थंय आरटीओ बी आसले जाल्यार आनी तीग जाणां वचपूय तशें बरें बी न्हू न्ही. सो त्या खातीर आमी बसीनूच वयता. बस स्टँडार व्हरून थंयतली आमी आनी मागीर बसीन वयतली. ओके. सो मे बी तुमकां आतां आमी डायरेक्ट देवळानूच पावन मेळटली दिसता. बिकॉज मोबायल हातीन घेतल्यार सगळ्यांचे हे बी जाले आतां. सरस्वती नवरात्री बी सगळे जाले आनी आमचे व्लॉग तुमी मागीर पळयतली. बिकॉज हांव बिजी आसली. जस्ट बेश्टी कांकणां घातल्या. आमी फुगड्यो वयता. तुमकां आमी दाखोवना व्हिडियो बी. तुमकां मातशे व्हिडियो आमचे तुमकां फोटो बी दाखयतली. ते तुमकां खरें दिसते. पूण आमी दाखयत. एक कालचे आयडन हाडले. तर आमी पावली देवळान. आमी व्हडली आसा तुमकां आमी दाखयता. सो गर्दी आसा व्हडली अशी ना. बट ग्रावंड कसो आसा ती दाखयता. इतकी रान आसा. यो गे. मागीर पावती काडली. आयज साईबाबाचो मुखार वचून फोटो काडपाक मेळत ना. सो फाटल्याच्यान फोटो गर्दी आसा. आतां आमी जेवणाच्या लायनीक रावता आनी बसीन येयली आनी जाम जालें. आमची टू व्हिलर घेवन गडबड जाता आनी आमकां पावस बी मेळना. ते आतां आमी सांगलें जेवणा लायनी रावल्या म्हणून. पूण आतां आमी रिटर्न वयता. कित्याक सांग आतां खंय पालखी येता. सो आमकां पालखी पळोवपाक आमकां फोटो काडपाक. सो आमी आतां पालखी पळयतली. तुमकांय बी दाखयता. आजून पालखी येवंक ना. आमी बसला ते भायर वचपाक जायना. खावून बी दोन मारले आमी. आतां आमकां कळना पालखी पळोवपाक जाय.
सो आमकां दिला गणपती संदर्भात तर साईबाबाच्या देवळान वचून येयली आमी आनी दसऱ्याच्या निमतान म्हणलें नाग तोपया. सो हेका नीव तोपपाक पडलें बिकॉज आमकां पयलीं तोपलेलें बट तें मागीर आमचें हें जालें. मागीर आमी म्हाजो तरी मातसो बुराक आसलो आनी तेजो बुराक नासलो. सो तुमी पळोवपाक शकता तेजें नाक चोपता आनी तेका चड दुखोना दिसता डोंट नो. आनी फायनली नाक तोपलें आनी म्हाजो बुराकूच आशिल्लो सो बारीक पिन्यो अश्यो घातल्यो आमी. पळयात तुमी आमी कशी दिसता ती नथ घालून मातशी डिफरंट बारीक घातल्या बिकॉज आमकां चड आवडना. राव सो आमगेर कडी करपा खातीर नाल्ल फोडलेलो आनी पळयात तुमी हांव खाता चॉकलेट आनी ताका भितर नार मारान हे म्हणतो फेवरेट मारान तो कोंब येवपा आशिल्लो मारान मेळो. हॅलो आज वर कोण मग सो आमी ब्लॉग हे दिसान कंटिन्युअस आमचे जावूच नासतो. सो कळच ना खंयचो सो ना दोनूच दीस उरला आमी हय आतां वेगळी दिसता न्हू आमी दिसता दाखयलें काय ना बट आमी बरें दिसता काय मातशी पिली नाका पिले घातले आमी हय आय थिंक आमी मागीर ब्लॉग शूट करत नाशिल्लो पण नाका पिले घातल्या आनी आयज मातसो पावस पडलो सो आमकां खावपाचें मन येयलें गरम गरम कसले पकोडा करता कांद्याची. सो ते ऑलरेडी हांवें कट बी केला तितून कोथमीर बी मिक्स केल्या आतां फक्त पिठी बेसन घालपाचें कोथमिरीचो वास येता एंड डन. आनी हे घालुया मग मैदो नाका दाखोवपाचें कितें तुमकां तुमी सदांच पळयता स्टील आमी हांव दाखयलें बेसन जस्ट मैदो घालपाना नो मैदा तुमकां दाखयता तरी पूण कितें करता ती मातशें वेगळें कितें घालुया मैदो मिरी पावडर दाखयता. ओके नाका खंय जस्ट बेसन पळोवया कांद्याच्या हितून हें येता तरी तुमकां दाखयता. सो हय आनी पळय आनी आमचें न्हू बेसन आमगे खूब आसा कित्याक आमी चवथी दिसांनी मागीर कांयच नेवऱ्यो बी चड करपाक पावली ना. आतां एक संडे दिसा सेल्फ हेल्प ग्रुपाची मिटींग आसा आमगे तेन्ना पळोवया आमी वडा बी करपाक वडा करुया मगो टायम आसल्यार करतली टायम आसतलो वच मजा आसा तर आमी सो कांय कळना केन्ना मदीं कितें खंय वचपा पडटा आमी थंयच उरता डायरेक्ट मिरची पावडर बी घालता आनी तें घाल गो चड पडलो न्हू ग्रीन चिली ना त्यो घालुया मागीर त्यो मजा येता. राट पळयता आसा तें टर्मरीक सिंपल आहा आनी कांय फ्युजन स्टायल कांय घालना मैदो बी ना आनी अद्रक लसूण पेस्ट हेजो न्हू टेस्ट बरो येता इफ जर भजी काडटा आसतना हें बी एड केलें जाल्यार पुरो पुरो नो इट्स नॉट बांगडा मागीर तुमकां हांव न्हू नुस्तें मम्मीन नुस्तें उजरयलें खंय तेवूय दाखयता आसलें बट आसा फाल्यांच्या ब्लॉगान फाल्यां दाखयता. तो म्हटल्यार तेल घालया चड घालता का तेल बिकॉज तुवें इल्लें घातलां. 2 ओनियन सुद्दां मागीर तें करतकीर चारूच जाता पुरो थंडी बी जाल्या कवटेन जातात ते सगळें मागीर थंडे खातीर म्हणून व्लॉग बंद एक मम्मी खावपा ना खंय
तुमकां बॅकग्राऊंड म्युझिक आमच्या मावशीचो आवाज येतात आसतलो सो ते तुमी जस्ट इग्नोर करात आनी तुमकां आमी फुगड्यो दाखोवपाकूच पावली ना न्हू व्हिडिओत ना अशें ते मागीर पळयता आतां दिवाळी बी येवपा पावली अजून येवना ब्लर ब्लर कित्याक दिसता हें उदक घालपा ना अशेंच घाल विदावट उदका उदक नाका आमीच दोगांय म्हाका दिसता विदावट वॉटर भजी करता सगळीं इल्ले तरी उदक घालता बट आमी खंयचो टेस्ट बरो येता विदावट वॉटर मिन्स कांद्यानूच उदक आसता न्हू तेच सपोज अशें जोरान कालयलें न्हू जाल्यार तेकाच बरें बायंडींग जाता मागीर तर जो पातळ जालें गो चड दिसता ना घाल घाल हांवें आतां चिंतलेलें जो मेरेन ते भजयांची पिटी घालयता तो म्हणल्यार हांवें ते सांडगे तळटले म्हणून आसूं घालून पळय पळय म्हाका लागता वेट जालें जालें वेळ दाखयता आपले तर रे हय आय थिंक पयलें घालून पळय घाल जालें बारीक बारीक घाला आमकां न्ही मोठी मोठी आवडना सो आमी प्रिफर करता बारीक बारीक करपाक सामकी बारीक न्हू बट बारीक आनी पातळशी सोडा आसलो आसूं सोडा नाका भजी नाका सोडा हय ही पातळ अशी मिन्स क्रिस्पी जावपा खातीर फक्त आमी हेच उदक घातलें ते सुद्दां आमी घालना बिकॉज आयज घातलें मीठ घालनासलें म्हणून हय नाल्यार विदावट वॉटर एक दीस तुमी ट्राय करा मस्त लागता भजी तेकाच रियल टेस्ट असो येता स्पीड करता दादा कसो वाटता हे पळय हे भाजपाचें चिंतता दोनूच भाजतले जाली सो फायनली आमचे भजी करून जाल्यार जाम जाली पळय तेला कडेन मेथी आनी भजी लास्ट बॅच मातशी करपली बट भितरली मस्त आनी हांवें सॉस बी सोदले फ्रिजान आसले ते तेजे बरोबर हांवें खातली आफ्टर लॉंग टायम तुमी सुद्दां फूड कितें तरी आमच्या ब्लॉगान पळयतले बिकॉज आमी कांयच करूच नासले सो आतां आमी हें खाता एन्जॉय करता टी वी पळय पळय आनी मे बी हो ब्लॉग तुमी बी खाया भजी करून ना पळोवया मुखार कितें केलें जाल्यार परत मेळटली मेळना जाल्यार ही सँडलींग म्हणून समजुया तर भजी बी खावन जाली आनी हे चिरपाक लागला मेथीची भाजी कसली गो मेथीची चिल्ली गो तुवें फास्ट फास्ट आत्तां चिरपाक बसलेलें आनी भाजी हांव भाजी चिरपाक तितलें एक्सपर्ट ना बट हांव कॅबेज बेस्ट चिरता आनी चवथीक चिरला तो जाणा तूं हे पळय हे तुमकां फूल म्हणून तुमी एक्सेप्ट करपाक शकता कळ्ळें हे पळय बारीक चिरल्या ते एक्सपर्ट आमगे भाजी चिरपाक बारीक भाजी चिरपाक सो तुमकां म्हणलें दाखया आनी मागीर हांवें काम करपाचें सोय कापपाची फाल्यां हांवें सगळें फाल्यां आतां कांयच ना आतां आनी जेवया गो आमी नाका न्हू नाका आमी जेवपा ना कॅन्सल करता जेवण चड भजी खाली आय थिंक